in every developed nation, giving of driving license is very strictly done because they already are facing the same thing that years back they were facing the same thing. Increase in number of vehicles. In Goa, from north to south, nobody is walking on the road except he's an outsider or a tourist. Everybody has got a two-wheeler or a four-wheeler. And therefore, accidents are increasing because licenses are easily available. Giving of licenses, they must know the road signs. They must know also how to properly drive, and proper driving tests have to be taken from these new people who apply for license. In one of the countries where I applied for a license, I had to give a written test and also all the signals by hand and as well as on the road. That is missing in this. So road, you see, I am told even at sitting at home you can get a license. That is not the correct thing. You must have a learner's license. You must go through all that and then only get a license. That if you kindly see that it is done very strictly. हांव गोयच्या मिडियाचो ह्या बाबतीक आभार व्यक्त करता की तांच्यांनी हो विशय फोकस केलो लोकां फुडें. काही जाणांनी तो फोकस करता आसतना इल्लो चड केला आसत, पण डेफिनेटली ह्या विशयाक तितलेंच म्हत्व आहा. आनी जरी ते वाचता आसतना पळोवनूच आशिल्लें, अस्वस्थता येताली, दोन तीन तरेन येताली. म्हणजे एक आतांच जाता काय कितें, हो म्हणजे म्हाका तकलेन आंकडे आसल्या मुळे म्हाका खबर आशिल्लें की दीस इज नॉट द ओन्ली इयर वेन एक्सिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑर दे आर ऑन अ रायज. पण अल्टिमेटली तांच्या तकलेन जो विशय आशिल्लो तो पॉझिटीव आशिल्लो आनी त्यामुळे आमी तातूंत भितर गियर अप जावपाक आमकां सोंपें जालें, लोकां जनमत तयार करपाक. आनी हांव अजुनूय विनंती करता मिडियाक, आमी एक्शन प्लान तयार केला, हातूंत भितर पब्लीक एज्युकेशन इक्वली इम्पॉर्टंट. लोकां भितर हे एक अलर्टनेस करप की जातूंतल्यान भुरग्यां कडेन मोटरसायकली दिवप ना, किंवा भुरग्यां कडेन दिता आसतना ती दामली की एकदम 150 झुम्म करून वता ती मोटरसायकल दिवंक जायना. भुरग्यांक मोटरसायकल सारकी चलोवपाचें म्हत्व शिकोवंक जाय. ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हणजे फर्स्ट टायम म्हाका एक अशें लक्षांत आयलां की गोंयांत मरणाऱ्या भितर बरेच जाण हे स्वताच्या चुकीन जे पळय एक्सिडेंटान मरता तशी केसी खूब आहा. 1/3 केसी ऑलमोस्ट तश्यो आहा. 316 एक्सिडेंट जाले, 336 जाण मेल्या गेल्या वर्साक. पण हे 336 जे गेले तातले भितरले 96 केसी ह्यो स्वता अपघात तांचो घडला. म्हणजे कोणे व्हरून हाजेर इलेक्ट्रीक खांब्याचेर मारल्या, कोणे व्हरून झाडाचेर मारल्या, कोणे व्हरून डिवायडराचेर मारल्या, कोण स्लीप जावन पडला आनी मेला. 3 कारणां: हेल्मेट घालिनात. म्हणजे हांव हॉस्पिटलांत चॅकअपाक गेल्लो तेन्ना थंय एका पेशंटाक हाडलो. दोतोर म्हणलो ताका ICUन व्हरता. आनी म्हणलें कित्याक? तो म्हणलो ही 4थी खेप पडून तकली फुटली आनी अनकॉन्शियस आहा. 3दां वाचलो तकली फुटून, तरी हेल्मेट घालना. हेल्मेट घालप, आनी हांव आतांच सांगता, फुडल्या 15 दिसां भितर म्हाका खबर आहा पुलिसूय हें करता म्हणून पुलिशीक आतां ट्रेनींग दिवपाचें चालू केलां की कायदो पुलीस तोडीत धर तूं जाल्यार त्या पुलिसीक हांवें सांगलां गरज पडल्यार डिसमीस सुद्दां केल्या जाता. म्हाका पुलीस कायदो तोडूंक शकना. हांव अजुनूय रातचो 10 वरांचेर म्हाका लोक थोडे जाण कितें हो असो 10 जाली की हांव मायक हातांतलो काडून सायडीक दवरता. हांव मायकाचेर उलोवचो म्हणटा, कारण मुख्यमंत्रीच जर तूं किंवा एखादो सिनियर पॉलिटिशियन कायदो तोडूंक लागलो, नो एंट्रीन कोणूय घुसतात. कितें हें चल्लां? ह्या सगळ्या विरुद्ध आमी अत्यंत, आनी पुलीस जर तूं कायदो मोडीत जाल्यार अत्यंत कठीण कारवाई जातली. हें हांव त्याच बरोबर सांगूंक सोदतां.